Santo Santo Somia तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गाता दुनिया आमची मेटा काढताना पोचणार तू आमचो मोगाळ सोडवंता काकुळती सोने दयाळ पोतवेदार पोचणार तू आमचो मोगाळ सोडवंता काकुळती सोने दयाळ पोतवेदार होगळीक तुझी घासयता काकू तुझी वर्णिता जेवणात तुझ्या आम्ही बागेता संतो वतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गाता दुनिया आमची मेटा काढताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त ते मोगाच्या भयणीनो आणि भावनो बाळकाचे जुगमान करूंक ताचे लागचे बेसांव मागून घेवंक हे कुटाम तशें आमी सांगाता मेळ्ळ्या ह्या मिसाचे ते साव ह्या परी आसात बाळकाचे जो अर्ग जावन मीस पेटयतात फ्रांसीस पिंटो आनी कुटाम रीम रॉड्रिगस रोनाल्ड अविता मॅस्करेनस स्टेला विनय जूड कॉस्ता लिविया डिसोजा Vina Govias, Richard Menezes and Kutam, Manuel Joseph, Rion Princeton de Souza, Aaron de Souza, Prakash Greta de Cuna, Elisa de Souza and Kutam, Raisley Robin and Kutam, Ria de Souza, and बरें काम मेळच्या खातीर निशांत केविन आनी भलायकी बरी मेळोवच्या खातीर संतोष डिमेलो आनी आपणाच्या त्या खातीर फियोना आनीक सिल्वेस्टर रॉड्रिगसाच्या आत्म्या खातीर भेटयता ग्रेसी रॉड्रिगस मेबल रोजारियो खातीर Alvin Coutinho and family, Irene Cardoza Katira, Vivian Cardoza and Kutamo, Elias Tauro Katira, Ashok Tauro and Kutamo, Elizabeth D'Souza Katira, Ashok Tauro and Kutamo, Carmen D'Souza Katira, Shanti Felleria, and Francis Felsi Pereira Katira, Tanjaburgi, Mary Sequeira Katira, Stella Rego, Lawrence Norona, and Jose Rebella Katira, Arun Lacey Norona, Ashok D'Souza Katira, Vera Andy D'Souza, Babuti D'Souza Katira, Pauline Ashley D'Souza, and Barca Jizar Ganzan Ispeteda Gracie Pinto. Yata Sangatira. आणि आमच्या त्या सांगातीर ह्या बलिदाना वेळार मागया आमी मिटोवचे मी सरस्वरा देवा मानच्या खातीर आमची पदकां आमी ओळखून घेवया. हांव पदकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गण्याव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात Homo अपराध, homo बोड अपराध, ह्या पसत वारमुरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुमच्या खातीर आमच्या श्रेष्ठ पराधावालकी विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमकां पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
मातुया प्रितीच्या बापा जेवच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गात तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेले संतोशाचे संपूर्ण भरती चडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता आमच्या समेया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक सां पावलून गलतकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचा बूद नातलेल्या गलतकारांनो तुमकां कोणें बुलयले कुर्सयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्रयल्लो न्हय एक मात तुमचे लागीं विसरता पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळिल्लो तुमी नियमशास्त्राचे कायदे पाळिल्ले वरवीं प्रसार केल्ली सुवार्ता तुमी बावर्तान घेतिल्ली देखून तितली तुमी पिशी जाल्यात काय आत्मीक तरान आरम केल्ले ते रक्तामासान संपूर्ण करूंक तुमी सोदतात तुमी जोडिल्ले इतले अनुभव तर व्यर्थ जाले कशें जावचे तुमी नियमशास्त्र पाळटात देखून की प्रचार केल्ली सुवार्ता तुमी बावर्तान सदमंतात देखून देव तुमकां उदंड मापान पवित्र आत्मो दिता आनी तुमचे मदें असर्या करता देवाचे उतर हे देवाची उडोवकार श्लोक सदैव जावं सरस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले पजेची भेट केली सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले पोरचेची भेट केली जशे काळा उपरांत काळांनी ताच्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात ताणें बसयले तशे आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शांतीवंत सडवंदराक आमचे खातीर पाठयला सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले पोरचेची भेट केली सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सक्तांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्याचो अशें ताणें म्हणलें सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले पोरचेची भेट केली हेंच ते फर्मण उक्त्यान ताणें सापूत घाल आमच्या बापा अब्रामा लागीं केल्लें सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमी बियाविणे ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलूंक सगळी आमची जिणी सरसर सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले पोरचेची भेट केली Alleluia kawya sumya kasiya tacha povik nava hogli kusarya Alleluia kawya sumya kasiya tacha povik nava hogli kusarya kita kau nami sumyak navarya kinnari vaso Takavarniya Tachi Shrestratya Aminiyarya Tachi Borepon
आमी वाखणया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवान होगळी कोसाया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नांवान होगळी कोसाया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो Luca formane Gesù Cristaci शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू ताच्या शिसांक सांगा लागलो तुमचे मध्ये एकल्याक एक इश्ट आसा म्हणून आमी चिंतया आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा ससे वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणे दी पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट हांव चित्त आमगेर येवन पावला ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दाराक कीळ घाल्या म्हजीं भुरगीं म्हज्या पावळेंत न्हिदल्यांत आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना हांव तुमकां सांगता इश्टगती पासत उठोवन तो कांय दिवचो न्हू जाल्यार लज नासतना ताणें विसरलेल्या खातीरपुणी उठतालो आनी ताका जाय तितलें तो दितालो देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा बोडयतल्याक उक्तें जाता तुमचे मदें कोण तो बापोय आपलो पूत मासळी मागीत जाल्यार ताका मासळे बदलाक जीवदळ दीत या तांती मागीत जाल्यार ताका इच्छू दीत खोटे जावन वचून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जायनात तर सर्गीचो बाप आपणागे मागतल्यांक कितलो चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत देवाचे उतार वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बाळका जेजूक मान करूंक ताचे लागची बेसांव मागोवन घेवंक आमी एक कुटाम तसे सांगाता मेळ्ळ्या ह्या संदर्भी तोच बाळो जेजू ताच्या वांजेला मारिपात आमकां एक सत शिकयता हें सत ताका मांडटा आमी तें चीत दिवन आयकवया आनी आमच्या जिणेंत तें चलोवन व्हरूंक प्रयत्न करया हर एकलो मनीस जावं दादलो जावं स्त्री अपन जावन आसात की एकली बरयना सांगता हर एकलो मनीस अर्दो मनीस म्हणून एवरी मॅन इज ए हाफ मॅन हें पात्यूंक चड कश्ट ना कित्याक आमचे थंय संपूर्ण कांय ना आमी एकामेका थंय होंदून रावता इतलेंच न्ही आमी समेस देवा थंय होंदून रावता देवा थंय एकवटून आसल्या वेळार एकामेका थंय एकवटून आसल्या वेळार आमची जिणी संपूर्ण जाता आमी संपूर्ण जाता न्ही जाल्यार आमी अर्धे जावन आसा एक स्त्री आपल्या दादल्या सांगाता एकवटून ना जाल्यार ती अर्दी जावंक वता तशेंच दादलो आपल्या स्त्रिये थंय होंदून रावना जाल्यार तो अर्दो दादलो जाता हे सांगची गरज ना ताचेंच रगत आनी मांस मोतीचे आलोचनच ताका शिकयता वय तर देवान आमकां रस्त आसतना कित्याक ह्या मापान रचना कित्याक म्हळ्यार देवाची रचना एक जावन आसा
एक कुटुंब जावन आसा आमी एकामेका होंदोन एकामेका सहाय करन जियेतना एक ओटान जियेता आमचे संपूर्ण कांय जोडटा शिवाय आमी पत्रां बरी वेगळे वेगळे रावल्यांत जाल्यार एक ओटान रावना आमची संपूर्ण कांय आमकां मेळना आनी देवातय आमी एक ओटून रावा जाय जाल्यार देवाक थंय आमी मागोवंक जाय देव आमचो बापूय तोच आमचो रचणार ताचे थंय आसा आमकां संपूर्ण कांय ती संपूर्ण कांय जोडूंक आमकां आशा आसा ओडणी आसा देखून आमी मागोवंक जाय आयचो संदेश कितें म्हळ्यार आमी मागता वय आमी मागच्या खातीर आमी सांगत आयल्या पूण सबारपोटी आमी चिंतल्या बरी आमचें मागणें जावंक पावना कित्याक म्हणल्यार सवाल एक गूट हांव सांगूंक तुमचे लागीं आशेता पयले आनी दुसऱ्या वाचपांत ते आमकां शिकयता गूट कितें म्हळ्यार आमी मागता आनी मागता आनी मागता पूण आमकां ती वस्त गरज म्हूण आमकांच भोगना सबारपोटी असं जाता आमी मागतना तिरासानेन मागोवंक जाय परतून आनी परतून मागोवंक जाय आयच्या वचपांत आमी आयकलें वांजेलांत आमी आयकलें मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें म्हणून ही तिनी वर्ब्स कंटिन्युअस सेन्स जावन आसात कोंकणीन कशें म्हणचें कंटिन्युअस सेन्सान घाल्यात ओरिजिनल टेक्स्टांत म्हळ्यार आमी मागोवनूच रावो जाय आनी सोदूनूच रावो जाय आमी बोडोवनूच रावो जाय कित्याक आमी अर्द आमी आमच्या जिणेंत सदांच हर एका कडेन आमची संपूर्ण कांय आमी जोडी जाय जाल्यार आमी देवा लागीं मागोवनूच रावो जाय ताचे थंय सोदूनूच रावो जाय आमी मागतनाच आमकां मेळटा आतां मागचें मागीर मेळचें म्हणलें सवाल न्हय तें जर तर आमकां तो सोलोमान भाव नात जाल्यार असो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी मागतना आमकां मेळटा गी मेळना गी म्हणलो आपदैर आसा म्हणून जालें तें एक सत आनी एक सत कितें म्हळ्यार आमी मागतना वो एक गूट आमी मागलें देखून आमकां मेळा जाय म्हणलें सवाल आमचे राजांव आमी मागलें हांवें नव्यान केलें हांवें देवा लागीं प्रार्थिलें आमकां मेळा जाय म्हणलें हे हक्क तुका कोणें दिला वी हॅव नायदर क्लेम नॉर कॅपॅसिटी बिफोर गॉड आमी संपूर्ण तरान देवा लागीं होंदोन आसा कशें धाकटुलें भुरगें आपणाच्या आवय बापाय थंयसून होंदोन आसा गी आनी आवय बापाय थंयच तें संपूर्ण तरान होंदोन रावता गी तेच ना त्या भुरग्यां संपूर्ण जाता तशेंच आमी देवा थंय होंदोन रावो जाय म्हणलें तें सवाल शिवाय हांवें मागलें तूं म्हाका दी आमचो मनोभाव तसो आसता आमी बिजनेस कर मागना ती बिजनेस करता हांवें इतलें मागलें म्हाका तितलें मेळूंक जाय देवा लागीं आमकां बिजनेस करूंक जायना वी आर नॉट एंटरिंग इंटू ए कॉन्ट्रॅक्ट विथ गॉड वी आर एंटरिंग इंटू ए कॉव्हनंट विथ गॉड हांव संपूर्ण तरान तुजेर होंदोन रावता एक धाकटें भुरगें आवय दिवन या दिना जावन दी तें भुरगें आवयचेर होंदोन रावता धाकटो भुरगो बापायचेर होंदोन रावता तशें आमचो मनोभाव आमच्या मागण्याची स्थिती जाय जाय तशी म्हळ्यार हांवें सदांच मागोवन रावो जाय सदांच पडोवन रावो जाय आमचे जिणेचो अत्रेगच तसो जाय जाय कशी आमच्या काळजाची उडी तशी आसा की सदांच आमच्या काळजाच्या म्हणजे अत्रेगी तशेंच आसूंक जाय आसा दी तशें आमकां सांजेर एक तेरसलो जालें या एक गरज पडली मागलें म्हणल्यार हांव सुविसर पडटा अशी आमची स्थिती जावंक पावता हाका रुजवात जावन पयल्या वचपाक या गालातकारांक बरोवन सांत पावल सांगता तुमी गालाताच्या लोकांनो कितें पिशेपण तुमी पांगोरतात कितें तुमी पवित्र आत्म्यान घेतलां गी
रक्त मासान तुम्ही कन्वर्ट करून पळयतात न्हय. तुमकां क्रिस्तांवपण आनी भावार्थ मेळिल्लो तुमच्या रक्त मासान न्हय, पवित्र आत्म्यान. तर तुमचे सल्वासांव तुमचे संपूर्णकाय कशें तुमी सुनातेंत आसा म्हूण चिंतात. सुनात म्हळ्यार मोइशेचो कायदो. तुमी पवित्र आत्म्यान मागले जावन आसात. तुमची संपूर्णकाय आसा पवित्र आत्म्यान. पवित्र आत्म्याचे देणे तुमचे कायद्याच्या रेग्रे प्रमाणे न्हय, बघा पवित्र आत्म्याच्या उदारपणान. म्हळ्यार कित्या तुमकां सुनात केल्या, कित्या तुमी त्या मोइशेचे कायदे पाळटा देखून तुमी देवाक मानतले म्हूण आमकां सांग, तुमी चिंतूंक नजो. कितें तुमी पवित्र आत्म्यान घेतलां गी तें रक्त मासाचे ओडण्यान जारी करून पळयतना करनाकात. असो अर्थ कितें? अर्थ कितें म्हळ्यार आमी पळय आमच्या मागता आसतना आमचे बिझनेस आमचे लेखपत्र घेता त्या दळा आमचो मनोभाव कितें म्हळ्यार हांवें इतलें मागणें केलां, 9 दीस हांवें केलां देखून तें जायचें म्हळ्यार तें बिझनेस एप्रोच, बिझनेस एप्रोच. आमच्या रक्त मासाची रीती, आमचे मॅथमॅटिकल रीती देवा मुखार आमकां तें कसलेंच चलना. देवा मुखार आमी रित्या हातान रावता, रित्या हातान रावता. कितले मागणें केल्यार आमी रित्या हातान रावता. केन्ना आमी देवा मुखार सायबा हांव फावो न्हय म्हणून निजाय व्हरत्या मानांत आनी काळजांत बगोवन देवा कडेन एक हुस्को सोडल्यार तें मागणें खंडीत देव आयकता, खंडीत आयकता. शिवाय हांवें 9 दिसांचे 9 फावटी मागणें केलां, 9वें केलां म्हळ्यार देव आयकता म्हणलें सांगूंक जायना. आमी देवा मुखार रित्या हातांनी रावूंक जाय आनी आमची ती सोंसणीकाय आसूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी अस्कत, आमी अपर्ण, देवा आनी मनशाची सा आमकां जाय. देवा आमी देव आमकां रचलो देव आमकां संपूर्ण करता, पूण आमी ताचे वंदून रावो जाय म्हूण ताची आशा. त्याच प्रमाणे आमी आमचे मागणें जावं दी. आमेन. तुमचे बलिदान सर्पदे देवाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तुमचे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस तुमच्या देवाक सरस्वती मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी तुजे लागीं कल्तपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या
देवा दिन वासुया वयशामी करू फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कल्याणी सत जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिले पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलय ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणटा तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit dălbarac sunt servesc por tu Sărgani somsar Băla tu cea-vei baba Un sărgi tu ca cei Servesc por acina mie tasta ca cei Un sărgi tu ca cei Un sărgi tu ca cei बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुखशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगात पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां बसो तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात But so good purgatoria. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोरावर तुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवणकर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजांत दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमी समेस्तां पवित्रत्मा वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपेतेमेचे विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुणा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता हांव कर्मर्ये देवाचे माये सांगाती सांजू जाती सोपोती भाग्यवन दमदता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात
त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे अपेक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे बागडे आमच्या सोडून जाल्यार जेजू क्रिस्त येणे भरोशान रावतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर कानांतली वाटाय. कित्याक रसपडटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटात सांबाळ. तूं जी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या. तुकाच म्हाका दिता मुझे आत्मी तू जाता. कुर्बे जिवीत तुला पळयताय मुझी जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या.
स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादी किस्सा प्रीत मोगाचा रावतू काळसांग मोचा प्रार्थूया. पृथ्वीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासोद वो दिनवसणेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारोवन सर्गार तुका ससनाक वाखाणोवंक आमकां फावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे बाळका जेजूचे नांवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. गुण कंतय बी पयस म्हळें नांव ताका फौज जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. परागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वादां दिता. आमची सत आसा बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी दवरया. आमच्या कुटुंबां खातीर आमच्या भुरग्या बळां खातीर मोगाच्या समेस्त मनशां खातीर प्रत्येक जाण मागया. सरस्वो देव आमकां ह्या विघ्नांतले राखून दी म्हूण मागया. सांगता म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुझे सर पदवी आजारान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातळेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देव सोपूत मनीस जालो. आनी आमचे मुदेंचे आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देव सोपूत मनीस जालो. आनी आमचे मुदेंचे आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देव सोपूत मनीस जालो. आनी आमचे मुदेंचे मा मरे उरपे मुरले सुमी देव सांगता असल्या आमचो सदैव आनी सदैव फळ जीवसीचें जेजू. भगवंती मरे दवश्मे आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी देव सोपूत मनीस जालो. आनी आमचे मुदेंचे आनी देव सोपूत मनीस आनी जालो. आमचे मुदेंचे आनी देव सोपूत मनीस आनी जालो. आमचे मुदेंचे महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वथा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांगाय. आनी आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वथा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांगाय. आनी आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वथा. जेजू बाळका आमचेर आमचे बेसांगाय बेसांगार आनी आनी आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे सांगता म्हणया
ये अजपाच्या जुबळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक आकृतीची दिश्ट घाल म्हूण तुझे मुखार सर पडून आमी मागतां. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपोन तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रज्ञा सांगता आमी तुका वरणुचाक सदां सर्वता आमेन. देवान आमकां दिल्ल्या सर बेसांव खातीर गांदीवन सांगता म्हणया ये उदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटां. तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमचेर गांबेटोवंक आमी आयल्यां. तुजे काकुळते आमी वर्णितल्यां. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातणी तुजेर आमी दवरतां. तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांना विस्तरून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. आशीर्वाद स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटोरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो आनी सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मुर्तुकार. Jesu barca năman tuca, e Jesu barca bândan tuca, besavam cerca, moale curpesa, venghe tuja sada, sambandavor, besavam cerca, moale curpesa, venghe tuja sada. आमचे सवय रावतू रक्षण देवू. आमचे भितर रावतू सांबाळ वरू. आमचे संगी येतू हातान चलो. आमचे फाटल्यान रावतू राखून वरू. हे जेजू बाळका नमन तुका. हे जेजू बाळका वंदन तुका. बेसावाम चेका वाळे कुर्बेज वेगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर. बेसावाम चेका वाळे कुर्बेज वेगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मुने आशीर्वादी आमकां. भगवंत कुर्साची कुर्वेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे